अंदूच्या हंगामाचे म्हळ्यार ह्या सिजनाचे पहिले चक्रीवादळ सायक्लोन रेमलान 2 दीस पयलीं बंगालची खाडी म्हळ्यार बे ऑफ बंगालात धुमाकूळ घातलो। भारत आणि बांगलादेशात कमीत कमी 51 जाणांक मरण आयले, तशेंच सुमार 10 लाख लोकांक सुरक्षीत सुवातींचेर व्हरचे पडले। भारतीय हवामान खात्यान मंगळारा दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमारा हे सायक्लोन रेमल वीक जावन बांगलादेशाचेर डिप्रेशनात बदलला। आता हे रेमल ह्या नावाचो अर्थ कितें, हे नाव कोणे दिले, सायक्लोनाक नाव कशी दितात, हे विषयी थोडीशी माहिती आम्ही जाणून घेऊया। या वाठारांतल्या अरेबियन सी आणि बे ऑफ बंगालात तयार जावपी उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळाक नाव दिवपाच्या स्टँडर्डा प्रमाण रेमल चक्रीवादळाक ओमानान नाव दिल्ले। अरबी भाषेत रेमल म्हळ्यार रेव। उत्तरी हिंद महासागरात हातूर अरेबियन सी आणि बे ऑफ बंगाल हाचोय आस्पाव जाता। या दोन्ही वाठारांनी चक्रीवादळाची प्रभावी शिटकावणी आणि आपत्ती कमी करपाचे महत्व जाणून घेऊन वर्ल्ड मिटिओलॉजिकल ऑर्गनायझेशन संवसारीक हवामान संस्थेन 1972 एकठांय येवन उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळाचेर पॅनल ऑफ ट्रॉपिकल सायक्लोन पीटीसी स्थापन केले। पीटीसीत मुळात 8 वांगडी देश आशिल्ले: बांगलादेश, भारत, मालदीव, म्यानमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान आणि थायलंड। 2000 ह्या वर्सा ओमानातल्या मस्कत शारात जाल्ल्या 27व्या अधिवेशनात पीटीसीन अरेबियन सी आणि बे ऑफ बंगालात तयार जावपी उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळाक नाव दिवपाचे मान्य केले। पॅनलातल्या दरेक देशान आपली शिफारशी धाडल्या उपरांत पीटीसीन नावाची वळेरी निश्चित केली आणि 2004 ह्या वर्सा वाठारांतल्या चक्रीवादळांक नाव दिवपाक सुरवात केली। पीटीसीन 2018 वर्सा इराण, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात म्हळ्यार यूएई आणि यमन ह्या देशांचो आस्पाव करून विस्तार केलो। एप्रिल 2020 1969 चक्रीवादळाच्या नावांची वळेरी जाहीर झाली। 13 देशांतल्यान दरेक 13 सुचोवण्यो। सध्या चक्रीवादळांक नाव दिवपा खातीर ही वळेरी वापरतात आणि ही वळेरी अशी आसा। या वळेरे प्रमाण फुडल्या सायक्लोनाक आसना हे नाव दितले, जे पाकिस्तानान सुचयला। ही नावां दिवपाक काय गायडलायन्स आसा, आमी ताचेर सुद्धा नजर मारूया। हे नाव राजकारण आणि राजकीय व्यक्ती, धार्मिक समजुती, संस्कृताय आणि लिंग ह्या नदरेन तटस्थ म्हळ्यार न्यूट्रल आसपाक जाय। संवसारातल्या खंयच्याय लोकसंख्येच्या गटांचो भावना नावान दुखोवंक फावना। नाव क्रूर वा असभ्य आसपाक जायना। ल्हान उच्चार करपाक सोपे आसपाक जाय। खंयच्याय पीटीसी वांगड्याक ऑफेन्सिव्ह आसपाक जायना। चडांत चड 8 अक्षर लांब, इंग्लिशींतले जे अल्फाबेट आसा ते 8 अल्फाबेट आसपाक जाय। पीटीसी वांगड्यान तांचो उच्चार आणि आवाज दिवपाची व्यवस्था हातूर करपाक जाय आणि नाव रिपीट आसपाक जायना। विष्णू हे नाव एक एग्जांपल, विष्णू हे नाव जरी एकदा आयले जाल्यार विष्णू हे नाव परत आणि रिपीट जावपाक जायना।